सध्या हांव पणजे आसा आनी परत एक फावट गोंयान भितर पावस जो आसा तो परत एकदा सक्रिय जाला। दीसभर आयज पावस मोठ्या प्रमाणान जो आसा तो पडलो। सगळे हुंवारजन्य स्थिती आयज सगळ्या गोंयभर आमकां दिश्टी पडली। जायते कडेन कितलेशीच झाडां कोसळ्ळी, रस्ते उदका पोंदा गेल्ले, त्या भायर घरां सुद्दां पडली, घरांची पडझड जाली, कितलेशेच जे रूफ आसा ते आयज उडून गेले। आनी अशें हें सगळें वातावरण आसतना सांजचो खंय तरी पावस कमी मातसो जाल्लो, पूण आतां परतून एक फावट पावस जो आसा तो सगळ्या गोंयभर परत सुरू जाला। म्हणजे सद्या पणजे तर आमी पळोवपाक शकता की परत पावस सुरू जाला। आनी आयज पणजेची जर स्थिती आमी पळयल्ली जाल्यार ती सामकी बिकट अशी आशिल्ली। सगळे चडशे रस्ते जे आसात ते उदका पोंदा गेल्ले। आनी आतां परत पावस सुरू जाल्ल्यान परत एक फावट कितें परिस्थिती जातली हाचो लोकांक जो आसा तो प्रश्न पडलेलो आसा। ते भायर आमी जर पळयत जाल्यार गोंयच्या हेर वाठारांनी सुद्दां पावस जो आसा तो परत एक फावट सक्रिय जाला। बिचोले आमी जर पळयत जाल्यार बिचोले मार्केटा भितर हुंवार आयिल्ले भशेन परिस्थिती जाला। उदक जे आसा ते बिचोले मार्केटा भितर आतां सद्याच्या घडयेक फूल भरलेले आसा। थोडावो आमदार जो आसा तो थंय सद्या शेट्ये जो आहा तो पळोवणी करता। आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमचो थंयसरलो प्रतिनिधी जो आसा विनायक सामंत त्यो सगळ्यो अपडेट्स तुमचे पर्यंत हाडटा। गोंयभर आयज आमी जर पळयत जाल्यार कितलो पावस पडलो हाची आंकडेवारी IMDन जी आहा ती जारी केल्ली, म्हणजे सादारण आयज 5 मेरेन। तातूंत आमी जर पळयत जाल्यार आयजचो जो पावस आयज जो झडला तेची आंकडेवारी पळयत जाल्यार आमकां कळटलें की कितलो पावस आयज जाला तो। रेनफॉल रिकॉर्डेड फ्रॉम 8:30 टू म्हणजे सांजचो मेरेन आमी जर पळयत 5 मेरेन आमी जर पळयत जाल्यार ओल्ड गोवा सगळ्यान हायेस्ट आसा तो म्हणजे 165.5 mm पावस आहा। मागीर पणजे 126.2 मिलीमीटर इतलो पावस आसा। मागीर काणकोणा 63 पॉयंट आसा। मागीर मुरगांव 60 आसा आनी म्हापसा 26.5 आसा। तर ही कांय आंकडेवारी जी आसा मोजकीच ती IMD कडल्यान येयल्ली। सो आयज दीसभर पावसाच्यो ज्यो अपडेट्स आसा त्यो आमी तुमकां दिल्या। आनी आमी एक आवाहन तुमकां करपाक सोदता की पावस परत एकदां सक्रिय जाला, पावस परत एकदां पडपाक लागला तेन्ना तुमी भायर सरतना घरांतल्यान किंवा राती भितर मातशें सतर्क रावा, मातशी सादूरकाय बाळगून रावा। कारण कितल्याशाच न्हंयांची पातळी जी आहा ती आयज वाडल्या, बरीच वाडल्या। व्हाळ आसा किंवा नाले जे आसा हे सुद्दां न्हंय कशें तांकां स्वरूप येयल्लें आसा। ताका लागून तुमी मातशी जे लोक गांवांनी आमी जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी सुद्दां सादूरकाय बाळगची। आयज राती पावस परत वाडला ताका लागून। दुसरी गजाल म्हणजे साळावली डॅम जो आसा गोंयचो सगळ्यान व्हडलो डॅम तो आयज ओवरफ्लो जो आसा तो जाल्लो आसा। सांजचो 7:07 तो डॅमूय ओवरफ्लो जाल्लो आसा। सो अशे तरेन आतां आमी जर पळयत जाल्यार एक तिळारी जे धरण आसा ते तिळारी धरणाचे दारां जी आहा ती आजून डॅमाची दारां आजून उक्ती केल्ली ना। पूण जर ही अशीच परिस्थिती पावस जर वाडलो जाल्यार ती उक्ती जावपाची शक्यताय आहा। आजून पर्यंत तशें कांय सरकारा कडल्यान किंवा संबंधीत खात्या कडल्यान अधिकृत कांय येयल्लें ना। बट जर पावस असो चालू उरलो जाल्यार ती दारां जी आसा डॅमाची ती उक्ती जातली आनी मागीर त्याचो परिणाम जो आसा ती शापोरा न्हंय जी आसा तिचें उदक जे आसा तें मोठ्या प्रमाणान वाडटा मागीर। आनी मागीर तो बिचोले मागीर सकयल बार्देस ह्या म्हालान ताजो फटको बसता। सो अशे तरेन सद्याच्यो ह्यो मेजर अश्यो अपडेट्स आसात ज्यो कितें आसा। पावस परत सक्रिय जाला ताका लागून आमी तुमकां एक विनंती करता की सगळ्यांनी सादूरकाय बाळगची, मातशें सतर्क रावचें आनी कांय भिवपाची गरज ना, पूण सादूरकाय बाळगप हें खूब म्हत्वाचें आसा। कारण पावस आतां आमी जर पळयत जाल्यार तो परत वाडला आनी पणजे भितर तरी हो पावस आतां परत 1.5 वर सुमार जालें सेगीत हो पावस मोठो सामको व्हडलो पावस जो आसा तो आजून पर्यंत चालू आसा। हांव हांगाच थांबता। देव बरें करूं, तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। तेरेखोल नदीचे जे उदकाचे लेवल जे आसा वाडत आसा केन्नाच्यान वाडटा आनी कितें सांगूंक सोदता तूं? 2 वरां जालो वाडटा उदक वाडटा। आनी तूं खंय रावता?
कोरगांव रावता ओके हांगा कितें करपाक गेल्लो का तसोच बेश्टे धरलो निस्तेक मारपाक ओके ओके उदकाचे लेवल जे आसा कमी जायत आसा की वाडत आसा तुका वाडत आसा ओके पूर्वी जेव्हा हे पूल बांधलं होतं तेव्हा ची परिस्थिती वेगळी होती. तेव्हा एवढं पाणी येत नव्हतं. माझे नाव गीतांजली उमेश काट. मी 12वीमध्ये शिकते. माझ्या पाठीमागे जी नदी आहे तिला कडशी नदी म्हणतात आणि पावसाळ्यात ही नदी तुडुंब भरते. त्यामुळे आम्हाला शाळेत कॉलेजात जायला मिळत नाही आणि गेल्या 2 वर्षात सरकारची आम्हाला खूप मोठी मदत झाली. आधी म्हणजे पूर्वीच्या काळी हे सरकार वगैरे इकडे येऊन जास्तशी चौकशी करायचे नाही, पण निवृत्ती काका आणि त्यांच्याबरोबरची जे टीम आले होते त्यांच्यानी गेल्याच वर्षी इकडे येऊन यांचे फोटो वगैरे काढले, पेपरावर बातमी दिले, सरकारला याबद्दलची माहिती करून दिली आणि ते आपल्या आपली रिस्क घेऊन इकडे आले. कारण पाणी तुडुंब भरलं होतं आणि इकडेच मकबूल भाई ते येऊन इकडे या नदीमध्ये त्यांचा पाय घसरून पडले. ते स्वतःच्या रिस्कवर आले होते आणि त्यावेळी एवढं पाणी होतं की पाय वगैरे घसरून पडण्याची शक्यता जास्त होती. त्यामुळे आम्हाला इकडे पावसाळ्यात आमचे खूप हाल होतात. इकडे 13 विद्यार्थी आहेत, त्यांना इकडे पाणी आल्यावर कॉलेजात शाळेत जायला मिळत नाही. त्यानंतर इकडे 6 वृद्ध आहेत, त्यांना ये जा करायला मिळत नाही. पाणी आल्यावर ते इकडेच अडकून राहतात आणि मेन म्हणजे ते 6ही लोक खूप सिरियस असतात, शीक असतात. त्यांना आजारी वगैरे पडले तर डॉक्टरकडे जायला मिळत नाही कारण पुलावर पाणी असतं, पाणी तुडुंब भरलेलं असतं आणि त्याच्यातले 4 व्यक्ती जे आहेत वृद्ध आहेत ते घरीच असतात. त्यांना उठ बस करायला त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा वेळी जर ते व्यक्ती शीक झाले तर त्यांना घरीच राहायला मिळतं. त्यानंतर आम्हाला दूध भाजीपाला वगैरे याच्यातलं काहीही मिळत नाही. आम्हाला फक्त घरी राहून जे घरात आहे तेच सामानानं आम्हाला 3-4 महिने काढावे लागतात आणि पाणी आल्यानंतर आम्हाला हे म्हणजे कुठे ये जा करायला मिळतच नाही आणि काहीच नाही. मेन म्हणजे असतं ते मेन जो प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे आमच्या शिक्षणाचा. या भागात आम्हाला 4 महिने जास्त म्हणजे शिकायला मिळत नाही. आम्हाला जायला मिळत नाही तर आम्हाला शिकायला पण मिळत नाही. ज्यावेळी मेन शिकण्याचा टाईम असतो, मेन अभ्यासक्रमाचा टाईम असतो त्यावेळी आम्ही घरी असतो कारण नदीला पाणी आलेलं आहे. मी आता आपण आहोत कडशी मोपा या भागात आणि पाठीमागे जी आपली नदी दिसते आहे ही नदी आमच्या या गावाला अगदी कडशी मोपा गावाला जीवनदायिनी आहे. जवळजवळ 10 किलोमीटर ही खिरपाट्यापासून ते उगवेपर्यंत नदी आहे आणि या नदीवर आमचे सर्व लोकांचे जीवनदान अवलंबून आहे. ही नदी आम्हाला बारमाही वाहते आणि त्यामुळे या वनराई जी हिरवी वनराई आपल्याला दिसते ही त्या नदीमुळेच दिसते. ही नदी जरी आता सध्या आम्हाला वाहते, अत्यंत चांगलं पाणी मिळतं, परंतु पावसाळ्याचे 4 महिने जो रौद्र अवतार घेते त्यामुळे आमच्या जीवनाचा थरकाप उडतो. या नदीला पाणी भरतं पावसाळ्यामध्ये. पूर्वीच्या मनाने ही पुलं जी आता बांधलेली आहे ती पूर्वीच्या पाण्याच्या दरम्यान बरोबर होती, परंतु आता मोपा विमानतळ आणि कॅनल दिवाळीचा कॅनल झाल्यामुळे जे डायव्हर्ट होत होते पाणी बाजूला जे दुसऱ्या बाजूला जात होते हे पाणी आता अडकल्यामुळे सगळं पाणी या नदीच्या प्रवाहात येते आणि या नदीच्या प्रवाहात आल्यामुळे नदीला तुडुंब भरून जाते आणि जवळजवळ 10-12 दिवस या नदीवर पाणी भरून राहते आणि भरलेल्या पाण्यामुळे आम्हाला अलीकडे पलीकडे जाता येत नाही. या ठिकाणी पलीकडे थोडं घरे आहेत आणि या बाजूला 10-12 घरं आहेत आमची. जवळजवळ 10 घरं आमची एवढी या ठिकाणी अडकून राहतो की या घरामध्ये कुठल्याही माणसाला पलीकडे जाता येत नाही.
खूप मोठ्या समस्या या ठिकाणी निर्माण होतात. या पाणी भरल्यानंतर अनेक लोक वृद्ध आहेत, शाळेचे विद्यार्थी आहेत, कामाला जाणारे नित्य लोक आहेत आणि अन्य व्यवहारासाठी व्यापारासाठी जाणारे असे अनेक लोक या ठिकाणी व्यापार करतात. या सगळ्या लोकांना नदीला पाणी भरल्यानंतर अडकून राहावं लागतं आणि हल्ली बरीच जवळजवळ 10 वर्षानंतर हल्लीच ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेली आहे आणि मुलांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं. मुलं अभ्यास करायचा जो सीझन असतो हा पूर्णपणे पावसाळ्यात असतो आणि पावसाळ्यातला महत्त्वाचा अभ्यासक्रम शाळेतील मुलांना चुकतो आणि त्यांच्या अभ्यासक्रमावर त्याच्यामुळे परिणाम होतो. हुशार असूनही मुलांना आवश्यक तेवढे मार्क मिळत नाही आणि त्यामुळे मुलं मागं राहतात. हवी ती कला एक्स्ट्रा जे काय आहे, कोणी संगीत शिकणार, कोणी कॉम्प्युटर शिकणार किंवा आणखी कसलं जर काही एक्स्ट्रा शिकणार तर त्याही परिस्थिती या वेळात काही करायला विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. अन्य सगळ्यात मोठा समस्या निर्माण होतं तुम्ही आजारी झाला तर आजारी माणसाला पलीकडे जाता येत नाही. त्याच्या वेदना घरातील लोकांना विव्हळताना पाहत राहावं लागतं आणि आमचा एवढा भयानक अवस्था त्यावेळी होते. कोणी आजारी माणूस दिसला की रात्री माणसाला त्याच्या भोवती बसून किंवा त्याला पाहत बसावं लागतं. फार गंभीर समस्या या ठिकाणी होते. भयानक अशी अवस्था त्यावेळी निर्माण होते. आता काही होईल हेही सांगता येत नाही आणि अशा परिस्थितीत त्याला उपायही नाही असं असतं. कुणी मदतीला धावून येऊ शकत नाही, हाक मारली तरी येऊ शकत नाही आणि औषध पाण्याचा सोडा, पण अन्य भाजीपाला आणायचं असलं, दूध आणायचं असलं, मासे हे खाण्याचे पदार्थही मुलांना मिळत नाहीत. कुणाला आम्हाला खायला मिळत नाही, आम्हाला ते व्यवस्था होत नाही. त्यामुळे आमचा हा फार मोठा गंभीर समस्या या भागाला निर्माण होते. सरकारने आजवर कधी याकडे दुर्लक्षच केलं होतं, परंतु आमचे पेडण्याच्या पत्रकारांनी याबाबत फार मोठा आवाज उठवला आणि 2-3 वर्षापासून ही प्रशासनाला याची जाणीव करून दिलेली आहे आणि त्यामुळे गेल्या वर्षी आमचे स्थानिक आमदार प्रवीणभाई आर्लेकर हे स्वतः आले. त्यांनी आमच्या लोकांच्या ज्या वेदना आहेत त्या अत्यंत माणुसकीच्या दृष्टीनं आणि संवेदनशील होऊन त्यांनी पाहिलेले आहेत. त्यांनी स्वतः या लोकांच्या काय हाल अपेष्टा होतात ते त्यांनी स्वतः पाहिलं आणि त्यांनी एक विधानसभेमध्ये सुद्धा आवाज उठवला की ही समस्या सुटायला पाहिजे म्हणून. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत आणि मला विश्वास आहे की यावर्षी जरी झालं नाही, निवडणुका आचारसंहितेमुळे हे काम मला वाटतं त्यांना करता आलं नाही यावेळी, पुढच्या वेळी तरी हा पावसाळा आम्ही असाच काढू. काय होईल काय यावेळी सांगता येत नाही, पण पुढील पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी प्रवीणभाई आर्लेकरांकडून ही समस्या आमची दूर होईलच. आम्हाला पेडण्याचे मामलेदार त्यावेळेचे आमचे मलिक साहेब, त्यावेळेचे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, याचबरोबर आमचे आपत्कालीन सेवेचे सगळी यंत्रणा, फायर ब्रिगेडचे गोपाळ शेट्टी साहेब, गोपाळ पवार साहेब, अशा सगळ्या जणांनी आम्हाला फार मोठी मदत केलेली होती. युवा दळवी, पोलीस स्टेशनचे अन्य पदाधिकारी या सगळ्यांनी आम्हाला त्यावेळी भरपूर सहकार्य केलं आणि सहानुभूती दिली, पाठिंबा दाखवला आणि आमच्या मनातील भीती जी होती ती दूर करण्यासाठी आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिल्यामुळे गेल्या वर्षी आम्ही या परिस्थितीला चांगल्या पद्धतीने तोंड दिलेलं होतं आणि याही वेळी मला वाटतं काहीतरी उपाययोजना सरकार करेल अशी आशा बाळगतो आणि या लोकांच्या कल्याणासाठी, लोकांचा जो हा मोठी समस्या आहे ती समस्या सरकारकडून लवकरच दूर होईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. कितना प्रॉब्लम तुझे हो रहा है यहाँ पे? गाड़ी बंद पड़ी है पूरा गड़बड़. एवरी ईयर ऐसे होता है यहाँ पे? नहीं, बारिश की वजह से ऐसा होता है. थोड़ा ऐसा है. ठीक आहे. मग किती प्रॉब्लेम जाता या रस्त्यावर? वर्षा आहे प्रॉब्लेम जाता. वर्षाच्या वर्षा. ओके. बोलेगा नहीं जैसे कि बोलेगा 3 मीटर में बोलेगा वजह का मुझे क्या वर्षा पण एव्हरी इयर अशात उदक भरता ना सर? ऑलमोस्ट कितली वर्सां जाली हो प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचो पडटा? 5-6 वर्सां. कित्या खातीर पूण उदक भरता? नेमकें कारण कितें?
आता येणार ते पावसाचे हे पावसात ते आता ते बाहेर चढ येईना कमी येतात अच्छा पावसाचे माणसं वयर चढले आणि शेताय पडी काय यात कारणाक लागून आता उदक वचपाक कितें सोल्युशन तुमकां दिसता वयता पण लोकांक त्रास जाता हांगासर बिचोलेन आमी आसा आणि खूब वर्सां उपरांत आमी आयज पळयलें की बिचोले बाजारान उदक चडलां कितें सिच्युएशन केन्नाच्यान उदक चडपाक लागलें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 2000 निमाणे बुक येयल्ले आमचे तेन्ना आमचो रिटेनिंग हॉल नासलो त्याच्या उपरांत रिटेनिंग हॉल जालो त्या उपरांत आमी ही सगळी एरिया सेफ आसली आयज मेरेन आतां हें उदक आर्का वचून हे सायडीक सरला आनी अशें परिस्थिती जाल्या मार्केटांनी गुजारी शॉपां आसा भांगराची शॉपां आसा पळय सारकी हेंच्या भितर वचपाची परिस्थिती आसा पूण हांगा आतां केन्नाच्यान उदक चडपाक लागला सांग 6:30 सुमार सुरू जाला आतां सादारण कितले पयलीं आर्का कडसून डीजे मार्टा कडेन पावले एक 10 मिनटां जाता म्हणसर पेट्रोल पंप आसा कोणच्या ग्रावंडा कडेन थंय पावले आनी हेवटेन ग्रावंडाचो फाटलो कोर्टाची एरिया आसा पळय थंयसर ट्रान्सफॉर्मर आसा पळय थंय मेन उदक पावलें म्हणजे 2 व्हिलर मदीं वचपाची परिस्थिती नासली मागीर ऑलरेडी स्कूल आसा पळय कोर्टाकडेन कॉर्नर थंय पुलीस रावले थंय तेंच्यान आडयले 2 व्हिलर वचपाक दिना जालें ते 2 व्हिलर अक्षरशः बुडटाली सध्या तुम्ही आता सिटी म्हणजे शहरी भागात आसा आणि दिवचल मतदारसंघात ग्रामीण भागात किती परिस्थिती आसा जशें आमी साळ मेणकुरे म्हणटा ऍक्च्युली म्हाका सगळ्यात पयलीं भंय दिसतालो तो साळान कित्याक येयल्ल्या फावटी पावसाक साळान आमच्या महादेव भूमिका देवळा कडेन उदक येता म्हणजे गांवांनी येता फॉर्च्युनेटली साळान येयला उदक पूण वयर घरांनी येवंक ना आनी तें उदक वाडना पण अनफॉर्च्युनेटली आमच्या नानोड्या रस्त्याचेर खूब उदक येयला इनफॅक्ट आज सांजची एक थार जीप सुद्दां व्हांवून गेल्ली कॅज्युअलिटी काय जावंक ना आनी ती जीप म्हणजे व्हांवली एका झाडाक वाचून अडखून रावली पण खुबश्या लोकांच्या घरान उदक गेल्लें आसा आनी खुबशें उदक गेल्लें आसा म्हाका दिसता इतलोच प्रॉब्लम येवन आमच्या बिचोलेन सुद्दां खूब वर्सां 2007 आमच्या बरोबर आमचो आसा KP नायक आमचो कावन्सिलर आसा अनिकेत चणेकर आमचो मामलेदार आसा जॉयंट मामलेदार माजीक आसा सो हांव तेच KPक विचारतालो हाचें कारण कितें इतलें उदक येवपाक पण ताचें म्हणणें आसलें की हें जें आतां बिचोले उदक येयलां तें 550 मिटराच्या वयर आसलें सो त्यामुळे हें उदक कशेंच कंट्रोल जावचें नासलें हांव ताका विचारतालो आमी कितें करूं शकता आसलो तो एकूच कितें म्हणटा जो आमचो शांतादुर्गाचे व्हाळ आसा ताका प्रोटेक्शन वॉल पण तो पयलीं घेतलेलो ताका इशू कितें आसा ती जागा आसा ती 2 डिफरंट फॅमिलींची आसा आमचो सरकार आज ते फॅमिलींक जागा एक्वायर करपाक पयशेय दिवपाक आसा तेंच्यांनी NOC दिवची आमचो कावन्सिलरूय फॉलोअप करतलो हांवूय फॉलोअप करतलो NOC दिला तो आमी रिटेनिंग दोशी सायटीक हॉल घातल्या खुबसो आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो 100% काय सांगू शकना की काय ना जावचें ना म्हणून नाजाल्यार बाकी जे तो व्हाळ डिसिल्टिंग बी करपाक जाय ते सगळे केल्ले तुमकां व्हडलेशें काय एफेक्ट जावचें ना तरी म्हणटालो हो मेन व्हाळ ही जी मेन न्हंय आसा म्हणजे तुमी खंय म्हणटाले की सारमाणस टू कुडचिरे ही जर मातशी आमी डिसिल्टिंग करता मेजर वर्क जाल्यार थोडे इम्प्रुवमेंट जावंक शकता पण इट इज अनफॉर्च्युनेट जालें म्हाका इतलेंच बरें दिसता शांतादुर्गा खंयची कॅज्युअलिटी जावंक ना आमी आमचे प्रयत्न चालू दवरतले खंय खंय हांव ताका आज सबंदीस आमचो डेप्युटी कलेक्टर रोहन कास्कार मामलेदार प्रवीण गांवस ताची फूल टीम आमचो KP नायक आमचे फायर ऑफिसर सगळे जाण सबंदीस सिट्युएशन मॉनिटर करीत आसा आज रातची 11:30 पावणे 12 जाल्यार अजूनय ते ऑफिसर ऑन सायट आसा सगळे जाण आसात आमचे कावन्सिलर आमचो चेअरपर्सन सगळे जाण आमचे पंचायत मेंबर सगळे जाण ऑन सायट जाता तितले भाशेन आपूण करतात पण थोडे जे गोष्टी आसतात पावसाक म्हणा उज्याक म्हणा हे आमच्या हातीन नसतात पण त्यातल्या त्यात आमी प्रयत्न करतले कोणे कॅज्युअलिटी जावंक ना ही बरी गोष्ट आसा आनी रातचे आमी मॉनिटर करतले 12:30 हायटायड जावपाचे टायमींग आसा पणजे सो हांगा एक 1.5 वरान जातलो म्हणजे 2 पर्यंत हांगा बिचोले हायटायड जातलो कंटिन्युअस पावस रावप जाल्यार त्या हायटायडाक उदक वाडूंक शकता भंय असा कोणी भिवपाची गरज ना जस्ट टू बी अवेर म्हणून हांवें सगळे मेट्रोलॉजी कडल्यान रिपोर्ट घेवन येयल्लो आसा हांवूय बिचोलेन आसतलो हांव आज रातचो बिचोलेच रावतलो जस्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिट्युएशन दिसाची समज गांवांत आसलो आतां बिचोले आसा आमी प्रयत्न करूया आनी जी सजेशन एक्सपर्ट कन्सल्टंटा कडल्यान आसा कोणी हांगा येवन म्हणून जायना की हें करूंक जाय तें करूंक कन्सल्टंट म्हणजे इंजिनियर्स म्हणा त्या सगळें तेंची सजेशन पॉझिटिव्ह घेतलेले आसता
पूण दोतोर आमी दीसभर हांव पळयतालो, हांवें दीसभर कवर केला पूर स्थिती दिवचल शारान आसली, पूण खंयच आमकां जशें आमकां सरकार म्हणटालो की डिजास्टर मॅनेजमेंट हे 24 वरां खातीर आमच्या खातीर आहा, पूण आयज म्हाका खंयच दिसूंक ना हेजें कितें कारण जावं येता. डिजास्टर मॅनेजमेंट डिजास्टर जालो काय मॅनेजमेंट आता फक्त सिच्युएशन मॉनिटर करता. मामलेदार कलेक्टर नांदोरे स्वता रावन गाडी काढून घेतलेली आसा. ती झाडां वयली माती गेली तेजी, माती गेली म्हणल्यार ते टील जालें पडपा ती. पयलीं एक कॉल येयल्लें लँडस्लायड जालें म्हणून मुशीवाडो कुट्टोरी. सो आमी आयले पळय हिंगा हेंचे घर आहा, तुमचें नाम तें विजय म्हणटा तेचें घर. हे घराक सायडीन दोंगर आहा पळय दोंगर, आनी तेणी वॉल बांदलेलो आहा, रिटेनिंग वॉल न्ही तो बेस्ट वॉल. सो वयरसान तो वयलें कवर मातयेचें जेवण येयल्लें आहा, सगळें सॉफ्टान तितलें जेवण येयल्लें आहा. वयर झाडां मातशें टील जालें आनी तो ही सगळी स्प्रेड जाली आनी तो वॉलूय हो मोडलेलो आहा. रिटेनिंग वॉल ना तो, एक्चुली हो रिटेनिंग वॉल आसूंक जाल्लो. सो वयली कवर देंवलेलें आहा आनी ही माती सारकी तेंच्या घरा लागीं पावली आतां. लेकीन पोंदाक हाड कावर आजून सॉफ्ट ना, हाड आहा देखून ते उरलें ना, जाल्यार सगळें जेवण येवपाचें. सो एका स्पेशल ह्या वदान जेसीबी मेशिनूय येवपाक शकना, तेजो नो वे, दोनी वदान वाट ना मेशिनूय येवपाक. सो हें आतां पडलेलें आहा पळय, आतां चोवपाचें कितें जाता तें. हें एक्चुली हें पावसान हें वयतलें, एक्चुली सगळें पळय गेल्लें आहा, सॉफ्टान तितलें वयलें कवर तितलें गेल्लें आहा. सो आतां हें सगळें वयलें आतां पावस कंटिन्यूस आहा, सो त्या पावसा लागून मातशें माती देंवतली. कितें डेंजरस बी आहा तेंकां? डेंजर म्हणजे कितें आख्खें देंवलें जाल्यार सगळें तें वयर सावन देंवलें जाल्यार डेंजर तें घरार येतलें 100% घरार येतलें. सो तेंकां आतां तेणी येयले तलाटी येयल्लो, तलाटी येवन पळोवन गेला म्हणटा तो, म्हळ्यार जेसीबी मेशीन आपयलें आनी कांयच करूंक जायना. काय ना मरे हांगा खोतीगांव काणकोण हांगा एक जो ब्रीज आसा, तो ब्रीज उदकाच्या प्रवाहान टोटल व्हांवन गेल्लो आसा. आनी आमी पळोवपाक शकता की फक्त डांबराचो जो थर आसा तो दिश्टी पडटा. असो जर तर पावस कंटिन्यू पडत रावलो जाल्यार केन्नाय ब्रिजूच व्हांवन वचपाक शकता. हें आमकां दिसता, आमी विज्युअल्स पळयले कडेन. खोतीगांवचे सरपंच जे आसा आनंदी देसाय ते हांगा जाती नजर आसात, तशेंच काणकोणचे मामलेदार मनोज कोरगांवकर हेय हांगा पडून आसात. तेणी सांगलां की हांगा आतां जो एक्सेस आसा हो बंद करताले लोकांक, इवन चलत वचपाचे लोकांक सुद्दां ते बंद करताले, कित्याक केन्नाय कितें जावपाक शकता. त्याच्या फुडल्यान 2-3 जे गांव आसात तांचो संपर्क तुटलेलो आसा. हेवटेच्यान तेवटेच्यान हेवटे वचपाक मेळना. इश्कोलाच्या भुरग्यांक तशेंच कामां यो वच करतल्यांक हें खूब अडखळ येतले. हेजेर कितें जर तर उपाय काडटले जाल्यार जेसीबीन सगळें पयलीं मोडून उडयतले अशें मनोज कोरगांवकर हे मामलेदारान आमकां सांगलें आसा. त्या दुसरें कितें तरी सोर्स करून येत्या 2-3 दिसां भितर वाट करून दिवपाची तांचो प्लॅन आसा. तशेंच हांगचे सगळे थळावे लोक तेवटेच्यान आनी हेवटेच्यान पळयत आसात हांगा. जातलो काय हो पूल पळयला आमी टोटल गेल्लो आहा. हो 1982 हो पुलाचें काम केल्लें आनी आज जवळ 42 वर्सां ह्या पुलाक, आनी तेजी भितरल्यान सगळी सळी भायर पडली. आनी जस्ट आमी आतां इस्टिमेट करून रिपेरींग वर्क घेयला आनी तेजी इस्टिमेट टेंडर बी जाल्लें आसा. सो आमी रिपेरींग म्हणून घेयल्लो. आतां ते टोटल मोडले कारणान ते आतां परत हें करचो पडटलो, नवीन बांदचो पडटलो. सो आतां हो जर पूल जर गेलो, दोनी जाल्यार कनेक्टिविटी अवेलेबल खोतीगांव कुस्के येडा वचपाक त्या लोकांक भुरग्यांक आनी हायस्कुलाक वचपाक मोठो प्रॉब्लेम जाता. त्या जे 2-3 गांवां थंय कनेक्टिविटी तुट्टा. पूण शक्यतो आमी आतां PWD आपयला आनी म्हाका तेणी इन्शुरन्स दिला की आमी आतांच्या आतां जेसीबी घालून एक सायड ब्लॉक करून खंयच्या परिस्थितीन रस्तो ओपन करताले. कशें करून रस्तो आतां एक सायडी आमी तें घालता. ते 2 हें आसा पळय, एक सायडीच्यान उदक ह्या सायडीच्यान वचना. हो जो ब्लॉक जर केल्लो जाल्यार एक सायडीच्यान उदक व्हरून. पूण आमी पळयला की रस्त्याचो वयलो डामोर रस्तो दिसता, केन्नाय कोसळपाक शकता. हे कडेन मोडून सोडया उडयान न्हय, जेसीबी ब्रेक करतले, ब्रेक करून माती पडटले. होच प्रश्न ना न्हू. आमी कुसक्यां पावतो बारीक बारीक कलवट आहा ते ह्याच पोजिशनान आसा. पूण पयलीं प्रिफरन्स दिवन आमकां रिपेर म्हणून घेयना आनी ऑलरेडी टेंडर बी जालें तेजी. आतां फुडें नवीन हो बांदचो पडटलो, रिपेर करूंक मेळचो ना.